गोय सरकारच्या वतीन प्रयागराज महाकुंभ वचपाची पहिली ट्रेन आज आम्ही हांगासल्यान प्रयाण करपा खातीर झेंडो दाखयलो आणि जवळपास 1200 लोक आज पयली महाकुंभा ते पवित्र स्नान करपा खातीर गेल्या। गोय सरकारच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता आणि फुडें अश्यो आनीक 2 ट्रेनी 13 तारीख आणि 21 तारीख वचपाच्यो आसा। एकंदर ट्रेनी जर अवेलेबल जाल्यो आणि लोकांचो उत्साह तसो आनीक आसलो आनीक लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलें जाल्यार आनीकूय 2 ट्रेन सोडपाचो असो सरकारचो मानस आसा, इच्छा आसा। हांव सगळ्यात पयली गोय सरकारच्या वतीन आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ज्यांच्या फुडाकारा खातीर फुडाकारान ही ट्रेन गेल्या बाब सुभाष फळदेसाय आसात, आमचे क्रीडा मंत्री बाब गोविंद गावडे आसात, आमचे पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू उर्फ दामोदर नायक आसात, माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, आमदार बाब राजेश फळदेसाय, त्याच बरोबर माजी आमदार आमचो बाब सिद्धार्थ आसा, या रिजनल हेड मॅडम आशा शेट्टी ते हांगासर आसात। एकंदर आमचे सरपंच आणि बाकीचे सगळे हेंच्यांनी व्हड्या उत्साहात या करमळीतल्या रेल्वे स्टेशनाच्या वयल्यान सगळ्या जाणांक हांगासर निरोप दिवपा खातीर आमी हांगासर जमलेले। गोंयांत ज्या पद्दतीत सन्स अँड सी हाज्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी वाडटा हे ह्या प्रयाग राज्याच्या ट्रेनीच्या उपरांत दिसून येता। चडांत चड लोक हे सनातन धर्माकडे मोठ्या प्रमाणात आस्थेन पळयतात आणि मोठ्या प्रमाणात सनातन धर्माचें काम हे वाडत आसा। हांव प्रयागराजाक वचपी सगळ्या आमच्या भक्तगणा खातीर खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता आणि वचपी ज्यो 2 ट्रेनी आसा ताज्याय खातीर तेंच्यांनी ट्रेन बुकींग करचें। ऑनरेबल मुख्यमंत्री योगीजी हांच्यांनी उत्तर प्रदेशात केल्ले वेवस्थे खातीर तांचें अभिनंदन करता। कालच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी बी पवित्र स्नान केलें। ह्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा व्यक्त करता आणि गेल्लेल्या सगळ्या आमच्या तांच्या खातीर सुखरूप ही यात्रा सफल जावची ही गोय सरकारच्या वतीन हांव मनोकामना व्यक्त करता।